हे तळ्या इतली वर्स कांयच नाशिल्लें. हे हांगा आमी कपडे दिताले, न्हाताले हे भुरगे हांगा तळ्या आनी खुबशे करताले. म्हणजे आतां कितें जाता, हे उदकांत कोणी तरी कितें तरी सोडलां तें आमकां सामकें डावट जाता. आनी सोडलां म्हणजे हे सेवरेजीचेंच उदक अशें म्हणून कळटा. चड तें तुमी मातशी तेजी इन्क्वायरी करची, म्हणजे टेस्ट करून बीन. आनी दनपारचे वक्तार आमकां कितें जाता, हांगा वारो मारलो, वत येवन वारो मारलो म्हणटकीर आमी घरा कडेन बसतल्यार सुद्दां त्रास जाता. म्हणजे संडासाचो कसो वास मारता सारको. 20 वर्सां हांव ह्या शेतकाराचे एक्टीव मेंबर कसो वावुरता. फाटल्या 10 वर्सांक हांगासर आमच्या तोड्यान असले कांय दिश्टी पडनासले. पूण आतां सुमार जालीं 10 वर्सां हे तोड्यान हें जें उदक दिश्टी पडटा तें सामकें एकदम ब्रावन कशें जालां. आनी वयताना कोण आमकां आमचे फ्रेंड सर्कल कोण आहा ते विचारता, अरे तुमगे तोड्यान उदकाचो वास येता म्हणून. सो पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता हे सायडीचे आमचे आरोसी सोन ते आमकां लिंक आहा. ते सायडीन कोण तरी हांगा कितें तरी सिवेज हांगासर आमकां पड नासतना सिवेज दुबावीन दिसता आमकां हांगासर ते सोडटात म्हणून. सो तेका लागून आमचे आमी आतां एक हें केलां की आमी हे उदकाचे सॅम्पल काडून टेस्ट करपाक आनी पळोवपाक की हे उदकान कितें आहा पोल्युशन टेस्ट करपाक सुरू करतात. कित्याक हे उदक आतां पळयलें जाल्यार आदीं आमचे 5-6 वर्सां फाटीं भुरगे हिंगा लोकल भुरगे आहा ते येवन हांगासर उदक न्हांवताले. हांगा लोक हेचेर कपडे पासून धुताले. पूण हे आतां हे उदकान हात घालपाचो ना. हात घातलो जाल्यार आमचे चेअरमॅनान सांगले ते भशेन हात लोकांचे फुट्टा. सो हेचेर मातशें तुमी आमचे कोण हायर अप्स आहात आनी मातशें हेचेर कारवाय करची म्हूण आमी मागता. शेतकार असोसिएशना मिटींग जाली आनी जो आमगे शेतकार आहाय तेणें आमचे नोटीसी हाडले की हें तोडें बोलां आनी हेका एक वयले एक हें येता कलर येता, येलो कलर येता उदकाक. आनी तें दिसता आमकां की हें खंयचें तरी सिवरेजी उदक हिंगा हेका लीक आहा. आनी ही सिवरेज तर आमी चोयली जाल्यार ती आखी कांसावली सोन ती लिंक आहा. पयस त्या वाजून सोन हे आमगेले तोड्यां पावता. आनी हेजेर आमकां दिसता कितें हें पोल्युशन जालें जाल्यार हाल्यां हे तोड्या नुस्तें आसता त्या नुस्त्या प्रॉब्लेम जातले. दुसरें आमच्या लोकांक गांवच्या लोकांक त्रास जातले. कित्याक लोक म्हणटा आमी ते तोड्यांक कितें उदक बी केलें जाल्यार आतां बी हरजताय. सो हेका लागून आमी आतां हे मिटींग जातकूच आमगे सेक्रेटरी बी ते सगळे लागून आमी झोनल हेका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा लेटर केलां, हेल्थ सेंटरा केलां, पोल्युशन बोर्डा लेटर केलां की सेयींग दॅट हे उदकाचे थोड्या उदकाचे सॅम्पलिंग काडय आनी आमकां रिपोर्ट दियाय, दाखोय हे बरें आहा कितें जालें तें. सो हेजेर आमकां आमचो लोक सगळो भिलो आहा आनी सारकें वयर लेवल जालां सारकें वास येता आनी घाण येता, वास माता हे उदकाक. आनी आमचे पयलींचे जाणारे लोक म्हणटा इतलें आमचें उदक निगूत आसलें आमचें तोंड पासून भितर दिश्टी पडटालें. आतां इतलें पोल्युशन जालां म्हूण आमकां तें मातशें भंय लागल्या. तो हांव मागता आमचे ऑथॉरिटी कडेन जेन्ना आमी आतां एप्लिकेशन दिलें सो तेजेर कितें तरी एक्शन घेवन आमकां हेजे सॅम्पल्स आमकां दिचे, रिपोर्ट दिचो.